प्रितीच्या बाबा भयणीनो, दर एक मनीस ह्या संवसारांत जियेतना खुशालकायेन जिवंक सोदता आनी खुशालकाय जोडून घेवचे खातीर बारी वावुरता. वावर करून पयशे एकठायता आनी ह्या पयशा वरवीं तरेतरेची संवसारी वस्तू एकठायता. पूण घडीक आमचो अनुभव आमकां सांगता कितली संवसारी वस्तू आमचे सोबे आसत जाल्यार आमकां खरी खुशालकाय मेळना. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत आमी नदर मारीत जाल्यार तो जल्माक आयलो तेन्ना उंच कुळेच्या घोराब्यांत तो जल्मलो आनी जेन्ना ताचो बापूय मेलो तेन्ना ताची एकूच येवजण आसली ह्या संवसारांत व्हड मनीस जावंक. आनी खुशालकायेक तो आशेतना बागयोंत इनास्त लॉयला ताका भेटलो आनी ताणें ताका म्हणलें, कित्याक उपकारोत हो आखो संवसार तुवें सोडीत आनी तुजो आत्मो इबाडीत. आनी तेन्ना फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिविताचेर नदर मारले उपरांत ताणें खोटे खुशालकायेक पाट केली आनी खरी खुशालकाय जोडूंक तो भावुरलो. जेजूक तो भेटलो, जेजू खातीर आपले जिवीत ताणें करचिलें आनी ह्या वरवीं आपल्या जिवितांत खरी खुशालकाय ताणें भोगली. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारीत जाल्यार आमकां एलिझाबेथाची खबर मेळटा. तिका भुरगेंबाळ नासून लोचेचे आनी समाजाचे उणेपण ती भोगताली. तिका आपल्या गांवांत फावो ती मान नासली कित्याक भुरगेंबाळ तिका नासली. पूण देव आपले येवजणेन तिका जाणटे पिरायेर भुरगेंबाळ फावो करता आनी ह्या वरवीं आपल्या घोराब्यांत खुशालकाय हाडटा. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां जेन्ना आंकवार मरी आपणाच्या पुताक घेवन एलिझाबेथेक भेट करता तेन्ना एलिझाबेथीचे खुशालकायेक शीम आनी मेर आसना. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता जेन्ना एलिझाबेथीन मारयेचेर नदर घाल्ली तेन्ना तिच्या कुस्म्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली. दाखोवन दिता की एलिझाबेथ खुशालकायेन मुरगोडटाली आनी दाखोवन आमकां सांगता की देव जावन आसा ओरोंब खुशालकायेचो. तशेंच एलिझाबेथाच्या जिविताचेर आमी नदर मारीत जाल्यार ती एक भावार्थी आनी विस्वासी मनीस कशी ती जियेली. भावार्थान आनी विस्वासीपणान ती जियेली. केरी भाशेन जाणटे पिरायेर देवान तिका म्हणलोलें की तिका भुरगेंबाळ फावो जातली आनी ह्याच भावार्थान आनी विस्वासान जाणटी पिरायेर लेगून ती आशेन रावली आनी आशेन रावली देखून तिच्या विस्वासीपणाक लागून देवान तिका हें भुरगेंबाळ फावो केली. तेच भाशेन आपल्या भुरग्याक जल्माक हाडून क्रिस्ताच्या येण्याची वाट तयारी करूंक तिणें आदार दिलो. एलिझाबेथाच्या जिविताचेर आमी नदर मारीत जाल्यार खऱ्यांनीच ती सदांच देवाच्या येवजणे पोरमणी रावून देवाची खुशालकाय भोगूंक ती पावली. आयज शुभ वर्तमान आमकां तिच्या जिविताचेर आनी अदीक करून बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर घालूंक आमकां उलो करता. एलिझाबेथ आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर आमकां बागयोनपणाचे मार्ग दाखयता. जरी तर एलिझाबेथीन आपल्या आख्या जिवितांत देवाक विस्वासी रावली, बागयोन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत देवाचे मिसांव ताणें फुडें व्हेली. दोगांयच्या जिवितांत सोंपेपण आसूंक ना.
जायती गोष्टी वाट तांकां काडूंक पडली, पूण असले वेळार देवाचेरूच विश्वास धरून ताणें देवाचें कार्य फुडें व्हेलें. आयज आमी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना बागयोन फ्रांसीस शावेर आनी एलिझाबेथ आमकां सगळ्यांक आमच्या बावतिजमाच्या दिसाचो उगडास करूंक उलो करता. पवित्र स्नानाच्या दिसा आमकां जेजून एक मिसांव दिल्लें आसा आनी ताची मिसां म्हणल्यार ताची बरी खबर परगटूंक. ताची बरी खबर आमी परगट्टले जाल्यार पयले सुवातेर ताची बरी खबर आमचे सोबी आसूंक जाय. जरी तर जेजू म्हजे सोबे ना जाल्यार म्हज्यान ताची बरी खबर परगटूंक जावचें ना. खंय परगटूंक आपयता काय? दुबावाविरीत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समुदायांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या वावराच्या जाग्यार, घोडेक आमी शाळांनी शिकयता जाल्यार सगळे वेळार सगळे सुवातेर देवाची बरी खबर परगटूंक उलो करता. पूण देवाची बरी खबर आमी परगट्टले जाल्यार पयले सुवातेर ही बरी खबर म्हजे भितर आसूंक फावो. दुसरे सुवातेर हे मिसांव कुशालकायेन परगटूंक आमकां उलो. हे मिसांव कुशालकायेन आमी परगट करतले जाल्यार आमच्या सोडवंडराच्या जिविताचेर आमी नदर मारूंक जाय. आपल्या उतरा वरवीं तो आमचे सोबी उलयता. जेन्ना ताची उतर आमी आयकता, जेन्ना ताच्या संस्कारांत उदी करून मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता तेन्ना तोच जेजू आमचे सोबी उलयता. आपली कुशालकाय तो आमकां वांटता आनी ही कुशालकाय आमकां मेळटकूच आमचे जिणेंतल्यान उदी करून दुसऱ्या सोबेन दोयाळ जावन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करून आसता तोड्यान दुसऱ्यांक बरें करूंक तांच्या जिवितांत कुशालकाय हाडूंक आमकां उलो करता. आनी तिसरे सुवातेर एक कार्य आमी फुडें व्हरतना एलिझाबेथ आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर आमकां म्हणटा, देवाचेर विश्वास दवरात. देवाचेर आमी विश्वास दवरता तेन्ना जें कितें आमकां फावो तें आमकां मेळटलेंच. एलिझाबेथीन देवाचेर विश्वास दवरली आनी जाणटे पिरायेंत तिका भुरगेंबाळ फावो जाली. बागयोन फ्रांसीस शावेर जेजूक परगट्टना ताचें जिवीत सोंपें जावंक ना. जाय तरेचे कोश्ट आटेविटे ताच्या जिवितांत आयले, पूण असले वेळार देवाचेर विश्वास धरून तो जियेलो. आयज तो जेजू म्हाका आनी तुमकां उलो करता. आपले कार्य फुडें व्हरतना जायते आडखळी आमच्या जिवितांत येतली, पूण तो आमकां म्हणटा, भिवू नाका, हांव तुमच्या सांगात आसा. बाबा भयणानो, खरी कुशलकाय आमकां मेळटली जाल्यार एलिझाबेथ भशेन जेजूक आमी अनुभवूंक फावो. जरी तर जेजू म्हजे सोबे ना, खरी कुशलकाय म्हजे सोबे आसचें ना. आनी कुशलकाय म्हजे सोबे ना जाल्यार म्हज्या जिवितांतल्यान जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक पावची ना. तर आयज कितें भशेन ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना दिसाच्या दिसा देवाच्या उतरांतल्यान ताचो अनुभव आमी घेवया. तरेतरेच्या संस्कारांतल्यान जेजूक आमी भोगुया आनी ह्या वरवीं आमच्या जिविताचो माज करून खरी कुशलकाय दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया.